सरकारामार्फत जनतेक ऑनलाईन सेवा मेळच्यो म्हण सरकाराचे यत्न चालू आसात। त्या खातीर सरकारी कर्मचाऱ्यांक ऑनलाईन सेवा दिवपाक तांकां पयलीं प्रशिक्षण दिवपाक एप्रिलाच्यान उपक्रम राबयलो। तशेंच आयटी प्लॅटफॉर्म सामान्यांतल्या सामान्य जनते मेरेन पावोवपाक सरकारी पावंड्यार यत्न करतले म्हण माहिती आयटी मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। आडेक्स गोवा खातीर सालोलेच्यान गौतम शिरोडकार। Government under ease of doing business is ensuring IT-based platforms for everything. So सरकारातर्फे ऑनलाईन सेवा मेळच्यो पण मॅक्झिमम प्रयत्न आमचो आसा। तसोच आमचो प्रयत्न आसा की फॉर दीस फायनान्शियल इयर मार्चाच्यान वी आर ट्रायंग टू चॉक आउट अ प्रोग्राम फॉर गव्हर्मेंट सर्वंट्स विच विल एन्श्योर कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रेनिंग फॉर देम अंडर IT. IT आमी लोकांक जरी सेवा दिली, आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर नॉट एक्विप्ड टू हँडल दिस सिनेरियोज एंड बिकम डिफिकल्ट। नवे यंग ब्लड जे आसा आर नॉर्मली IT एक्विप्ड, सो तांकां एक रिफ्रेशर कोर्स दिवप आनी ज्या लोक आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसा तांकां आमी वी नीड टू ट्रेन देम प्रॉपर्ली इन इकोसिस्टम। ती इकोसिस्टम डेव्हलप करपाक एप्रिलच्यान घेतले वेर ऑल गव्हर्मेंट सर्वंट्स will be taken for training. That will be phase 1. Another part which we are doing will be training towards housewives, senior citizens, how to use basically smartphones, how to use Skype. So लोकांकडे भायर उलोवंक जाय, भुरगीं भायर आसा तांचे कडेन उलोवंक जाय, what are the facilities that they can avail, IT platform कसो वापरूंक मेळटा हाजेरूय म्हाका दिसता from April onwards we will start putting across curriculums all over the talukas, all over the जाय पडली जाल्यार we will go to constituency level or village level depending on the requirement and the demand. हे करता आसतना ओवरऑल IT आमी हेवटेंतल्यान पुश जे दिता फ्रॉम द रिसिवींग एंड दोज पीपल आर ऑल्सो एक्विप्ड टू यूज। आमी कॅशलेस म्हणटा, कॅशलेस वापरप कशें तें कळपा जाय, भीम ॲप म्हणटा तें भीम कितें वापरूंक मेळटा तें कळपा जाय। ताजे खातीर ऑल दीस थिंग्स वील बी टेकन इन द ॲप्स वीच वील बी युटिलायज फॉर बाय द पीपल आनी हाच्या खातीर ट्रेनिंग कॉम्प्रिहेन्सिवली वी वील स्टार्ट।